एज गुड एज आमी नोव्हेंबर 23 म्हटल्यार हे काम पुराय करून हो प्रोजेक्ट लोकार्पण करपाक जाय. इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर सिस्टम हे सांगता आसतना आमी डॉक्टर शेखर सरकारान जशें ॲलोपॅथीक, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक ह्या सगळ्या पद्दतीच्यो पॅथीज आता डे बाय डे म्हणजे लोकांक प्रत्येक पॅथी कडेन अट्रॅक्शन जावपाक लागला. इवन दो द डॉक्टर्स म्युच्युअली पेशंट ट्रान्सफर करपाक लागला. म्हणजे फॉर द एखाद्या ॲलोपॅथिक डॉक्टर यू कॅन टेक दॅट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स किंवा यू कॅन टेक द होमिओपॅथिक मेडिसिन फॉर दीस इज द बेटर हे सांगपाक लागला. आनी दीस इज द इंटिग्रेशन इज अ गुड थिंग. आणि सुरवातीकूच हांव मुद्दामून म्हणजे वर्ल्ड आयुर्वेदिक काँग्रेस आमच्या 8 तारखेपासून 11 तारखेपर्यंत पणजेच्या कला अकादमीच्या ग्राउंडाचेर जावपाची आसा. इट इज फॉर द 4 days. मुद्दामून वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसच्या एक्सपोक तुम्ही सगळ्यांनी पळोवचे, वांटेकारी जावचे. थंयसर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडीज फॉर आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा आनी युनानी ह्यो सगळ्यो ओपीडीजूय अवेलेबल आसतल्यो. त्या ओपीडींचोय फायदो घेवचो जेणे करून आमकां आयुर्वेदा, सिद्धा, नॅचरोपॅथी, युनानी हांची मेडिसिन्स कितें ही कळटली. आनी इन कालांतरान आमी आयुर्वेद आनी होमिओपॅथीच्या बरोबर सिद्धा, युनानी आनी नॅचरोपॅथी ह्योय ओपीडीज गोव्हर्मेंटाच्या वतीन आमच्या रायबंद्रच्या हॉस्पिटलांत आमी गोव्हर्मेंटाच्या वतीन सुरू करपाचें आसा.